प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 11 ते 19 पर्यंत। लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 11 to 19। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेरुसलेमाक वेता आसतना जेजू सामारियेचे आनी गालिलियेचे शिमेवेल्यान चलत वेतालो। एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे। ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कोर। ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात। आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोड जाले। तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयाशी सरपटून ताणें ताचे आभार मानले। आनी तो एक सामारियेकार आसलो। हें पळोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितोळ जाल्ले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? ह्या पुरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो। आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू दादल्यांक ज्या तांकां कोड फूट लागलेली तांकां बरें करता। आनी बाबणीनो जेन्ना हे दादले तांकां ते बरे नासले, ते तांकां खोड फुटलेली ती ते जेजूक पळयतात, ते व्हडल्या ताळ्यान म्हणटात, गुरुजी आमची काकलूत कोर, गुरुजी आमची काकलूत कोर। भाव भयणीनो, देव इतलो काकूतकार, देव इतलो दयाळ, देव इतलो मोगाळ, जेन्ना तो तांकां आयकता की ते खरेपणी इतले त्रासानात आनी ते काकूत मागतात, आमी जेन्ना देवाची काकूत मागता देव आमकां सदांच आपली काकूत दाखयता। भाव भयणीनो आयकात, जेन्ना हे दादले ज्या कोणाक खोड फूट लागलेली ताणें जेजूक ताळो उबारून म्हणलें, जेजू आमची काकूत, देव जेजू थांबलो आनी त्याच वेळार तांकां सांगलें, वचात म्हणूंक लागलो आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात। आनी भाव भयणीनो ही उतरां जेजून तांकां कित्याक सांगलीं काय? कित्याक भाव भयणीनो त्या वेळार कोणाच्या कुडीक खोड फुटलेली तांकां लोकां बरोबर रावंक जायनासलें, तांकां पयस रावचें पडटालें। पूण जेन्ना तांकां पयस रावचें पडटलें, याज्ञिकान तांकां बरयल्लें दिल्लें की ते बरें जावच्या पयलीं तांच्यान लोकां बरोबर रावंक जायना, तांकां खरेपणी एक सादें जिवीत जिवंक जायना, तांकां खूब पयस रावचें पडटालें। आनी जेजून तांकां जेन्ना तांकां बरें केलें, जेजू म्हणटा वसात म्हणटात, याज्ञिकांक दाखयात। ज्या भाशेन याज्ञिक सांगता तुमकां की तुमकां बरें केल्यात म्हणून तुमी आतां बरें जाले म्हणून तुमच्यान आतां जावंक जाता, तेच भाशेन तुमच्यान आतां तांकां दाखोवन आतां तुमच्यान एक खरें म्हणजे तुमचें जें जिवीत तुमचें जिवंक जाय तें जिवंक जाता। भाव भयणीनो, खूब पाटी आमी देवाचें उतर आयकोंक येता, खूब पाटी पाद्री आनी जे मोटवाशी आनी जे देवाचें उतर परगट करतात ते आमकां सांगतात तूं बरो जालोय म्हणून। पूण भाव भयणीनो, आमकां जाय वचोन परतून दोतोराक दाखोवपाक, कित्याक दोतोर पळयता की आमची कूड सारकी आहा वा ना ती, वय आमचे कडेन भावार्था तें बरें आहा। जेजू जेन्ना बरो जालो कित्याक ताणें याज्ञिकाक धाडले? कित्याक याज्ञिकाक तो अधिकार आसलो पळोवपाक की खरेपणी ते बरें जाल्यात म्हणून, आनी तेच्या उपरांत तांकां त्या लोकां कडेन धाडपाक तांकां अधिकार आसलो। तेच भाशेन एका दोतोराक अधिकार आसता। आमी जेन्ना बरी जाता, आमी खंयच्या रितीराक वचोन खंयचर कडेन मागणें केलें, आमी दोतोरा कडेन वचोन थंयसर आमी खरेपणी पळोवपाक गरजेचें। कित्याक भाव भयणीनो, देवान दोतोराक तयार केल्यात आमकां सांगपाक आमची बरी आहा म्हणून ना ती। जेन्ना देव आमकां बरो करता आमी दोतोरा कडेन वचोन
थिंचोर आमी सोबे माजार आमी पडोवंक की दोतोरान आमकां बरे भाशेन आमकां पडयला म्हणून आनी तेन्नाच की आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी खरेपणी बरी जाल्या म्हणून. आयज भाव भयणीनो खूब पाटी लोक रितीराक वेता, देवाचें उतर आयकता आनी थिंचोर तांकां थिंचोर पेकोणी मेळटा. पूण भाव भयणीनो दोतोरा कडेन वचनासतना थिंचोर आपलें 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 जें वखद घेवपाचें आहा तें सगळें बंद कोत्ता आनी तेजे उपरांत तांच्या जिवितांत त्रास जातात, खूब जाणां मरतात. देखून आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां आयच्या सुवर्तमानांत सांगता की आमी जेन्ना बरीं जाता देवाचें उतर आयकोन आमी बरीं जाता कोण आमचेर मागणें करून आमी दोतोरा कडेन वचून थिंचोर आमी चवकशी करून ताका दोतोरान आमकां सांगूत जाल्या उपरांत आमी खरेपणी बरीं जाल्या म्हणून आतां आमच्यान वचोन आमचें खरें जिवीत जिवंक जाता. आयज खरीच भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, तें उतर आमी सत मानुया आनी जेन्ना आमी तें उतर सत मानता जेजूक आमी सत मानता आमी जाणो की देव आपल्या उतराक विस्वासी म्हणून आमकां पेकोणी मेळटली आनी पेकोणी मेळ्ळ्या म्हणून दोतोरा कडेन वचोन आमी ताका दाखोवन आमी खरेपणी आमचें सादें जिवीत आमचें जें जिवीत आमी जियेता तें जिवोवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.